यमी संतोष पाव्या तासो प्रीत मोगणी आळ्या आमचे तै ताची काकूत भोग्या महिमा ताची गाव्या सर्वेस पोर आमचो रस्ता आनी आमचो सांबाळना क्रिस्ताच्या गुटा मुखार उगडला नवे जिवे देखून दिन वाशी काळजा संभ्रम्या हे बलिदान देखून दिन वाशी काळजा संभ्रम्या हे बलिदान. देव बरी सांज दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या ह्या शनवाराच्या सांजेच्या मिसाक तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत करतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो एक फिरगज कुटाम जावन येवकरिस्ताच्या बलिदानान वांटेली जावंक ह्या देव तेंपलांत आमी सांगता जमल्या. आयची देवस्तुती जिणेच्या सर घडितांनी देव आमचे सांगता समकता म्हणलो संदेश दिता. संतोशान वा कश्टान आमी आसूं देव सदां आमचे सांगता आसा. ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार देवाच्या हजारपणान आमचे हे संवसारी जिवीत जियोंक करपा मागोवन घेवया. निराशेच्या जिवितात ओनो बरवेशेचे जिणयेक उतरोवन आयचो वांजेल आमकां त्या लिसावाक आज आपोवणे दिता. निराशेन वाट चमकोंक सुरू जाल्ले दोग जाणां पस्तल वाटेर जेजू तांकां भेटता आनी बरबशाचें कीर्ण जावन तांच्या घरांत तो येता. आज हे घटन आमच्या जिणयेंत आमी आयकत आसतना आमच्या जिणयेंत जेजू आमच्या सांगता सदां वाट चमकता आनी ती वाट आमची केदो मुसर आमी चलता तेदो मुसर आमच्या सांगता तो आसा. आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आमच्या घरांत तो येता. आमच्या घरांत तो जियेता. आमच्या घरांत तो जेवता खाता. हें सर्व आमी आज चिंतीत जाल्ले संगती जावन आसात. तर जेजू आमच्या सांगता आसा. त्या जेजूक आमच्या सांगता घेवया आनी हे मिसाचें बलिदान आमी फोवते परी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचान सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या बसत घेवन सदां संवकार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा उसर्गी
आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवास विचाराय सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वासा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसता आमचे मागणे मानून घे हिच्या पवित्रात्म्या सांगते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुझ्या पुता खत नसल्या शेळयेच्या मलीक रक्तान आमकां पातकांतली सोडोवंक आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां तुजी भुरगीं करूंक जानवायर आनी मोगान तुवें तरायलें हो आमचो पुनर्जिवन जाल्लो सोडवंदार आजय आमचे मदें येता आनी वाटेर आमचो विश्वासी सांगाती जावन तुज्या जानवयाच्या गुटाची आमकां समजणी दिता म्हण दिनवाशी काळजान आमी वळखून घेता ताच्या उतराक आज चिंता काण दिवंक आनी त्या उतरा प्रमाणे ताच्या सांगता भोवार्थान आनी विश्वासान वाट धरूंक आमकां कृपा दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोय आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना धर्मदूताचें कृत्या पुस्तकांतलें वाचा पेंतेकोस्ता दिसा पेद्रू 11 जाणांक सांगाता उबो रावलो आनी व्हड ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो जुदेव भोंवडानो आनी जेरुजालेमाच्या निवासियानो म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगतां त्या उतरांक चीत दिया इस्रायेलाच्या मनशानो म्हज्या उतरांक कान दिया जेजू नजरेन देवान पसंद कर तुमचे मदें धाडलेलो मनीस हाका रुजवात जावन देवान ताचे मुखान तुमचे मुखार केल्लीं तीं असर्यां विचित्र कार्यां आनी गुणां तुमी जाणात देवान आपलेच कुशेन आनी येवजिल्ले मंडावळे प्रमाणे ताका तुमच्या यादीन केल्ल्या वेळार तुमी अनुभवर्त्या करना ताका कुरसायलो आनी द्वेशी मारलो पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरान जिवान करून उठयला कित्याक मरण ताका आपले मुठी भितर धन दवरूंक शकलें ना ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदीन सालचो ना ह्या पासत म्हजें काळीज संतोश जालां आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी बरवशान जियेतली कित्याक म्हजो आत्मो पाताळीतूं सणचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साखराक कुसोवंक तूं सोडचो जाय जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय तुजे समोर संतोशान तूं म्हाका दादोशी करतलोय भावा भयणीनो आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशान इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगीत तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो ताचो फोंड आज पर्यंत आमचे मदें आसा तो एक प्रवादी जावन आसलो आनी ताचे संततेचो एकलो आपल्या राजस्थानार बसतलो म्हूण देवान फर्माणार ताका केल्ली बसावणी तो जाणा आसलो आनी पाताळी ताका सांडलो ना आनी ताचे कुडीन कुसाडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवनपणा विशयांतलें सत ताणें पयलेंच प्रगट केलें ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवन करून उठयला आनी आमी समेस्त ह्या सताच्यो साक्षो अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतास
बसायलो पवित्रत्म बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचें उतार हें. देवाचें उतर. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेता. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा, तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवणपात. म्हज्या जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका बूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दीन वाचता. रातीचे पर्यंत म्हजें अंतस्कर म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालसो ना. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सा पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे हर एकल्याची नीत करतेल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुमी उलो करतात. तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्त भिरांतेन मांडून हाडा. तुमच्या पुर्वजांतावन देवून आयलेल्या व्यर्थ जिवनाचे सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हणून तुमी जाणात. अशें रुपयान वा भांगारान वा नाश जातेल्या मालान तुमकां सोडयल्ली न्हय. बगार आयबावीण आनी खतावीण शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान संवसाराचे स्थापने पयलेंच देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटींच्या काळार तुमचे बसत ताका उगडापें केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत करून उठयलेल्या आनी मैमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मुखांत्र तुमी सत्मानूंक पावल्यात. अशें तुमचो भावार्थ आनी भरवसो देवाचेर तुमी दवरला. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबकार. Alleluia, 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 alleluia. सोम्या जेजू पवित्र पुस्तक आमकां विवरून सांग. तूं आमचे लागीं उलयतना आमची काळजां पेटाशी कर. alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसा तांचे मदले दोग जाण
जेरुजालेमांतावन 7 मैलां पयस आसल्या एम्माउस नांवाचे हळ्ळेक पैण करून वेताले. घडिल्ल्या सर घडितां विशांत ते उलयत आसले. अशें एकामेका उलयत आनी चर्चे करीत वेता आसतना जेजू खुद्द तांकां लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरे जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलतना कसल्या संगती विशांत उलोवन तर्क करीत आसात? तोवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावुल्लीं. तांचे पैकी एकलो क्लेयोपास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुजलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच कितें फरकिवे? ह्या दिसांनी थंय घडुल्ल्यो संगती तूं नेना आयवे. कसल्यो संगती विचारलें जेजून. जेजू नजराणा विशांतल्यो जाप दिली तांणी. देवा आनी मनशां मुखार उतराण आनी करण्यान एक बळिश्ट प्रवादी तो जावन आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मोर्नाचें फर्माण दिवच्याक धर्ण दिलो आनी ताका खुर्सायलो. पूण इस्रायल परजेक सोडून हाडटलो हो तोच म्हणो आमी बरवसन आसल्या. इतलेंच न्हय, आनी आतां ह्यो सर संगती घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. उजवाडच्या आदीं समाधे सरशीक त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. त्यो फाटीं आयल्यो. तरी आपलें देवदूताचें एक दर्शन देखलें आनी तो जिवंत जाला तें तांणी आपणाक सांगलें म्हूण म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधे सरशीत गेले आनी स्त्रियांनी सांगले बरीच तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजनिनातले. प्रवाद्यांनी सांगलें, सर्व सत्मनूक कितले फाटीं तुमी. क्रिस्तान आपले महिमेंत रिगच्या आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय. उपरांत मोइजेतावन सुरू करून सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयांत बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेतां तांकां वचोंक जाय जाल्लें ते हळ्ळेक येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेचे बरी तांकां कर्ण दाखयलें. पूण ताका परतून तांणी म्हळें, आमचे सांगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडटलो. अशें तांचे सांगाता रावोवंक तो भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार तो आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन मोडलो आनी तांकां तो वांटूंक लागलो. तेदवां तांचे दोळे उगते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो पयस जालो. तवळ एकामेका ते म्हणोंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितरच पेटतालें न्हय गी. तेच घडये उठोन जेरुजालेमाक ते फाटीं गेले. थंय 11 जाण आनी तांचे सगळे हेर सांगाता जमा जाल्ले तांकां मेळ्ळे. सोमी खरोच जिवंत जाला, सिमांक तो दिश्टी पडला अशें ते म्हणटाले. तवळ वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संगती विशांत आनी उंडो मोडतना ताची वळख आपणें कशी धरली ह्या विशयांत तांणी तांकां सांगोंक सुरू केलें. देवाचें उतर हें वागणी तुका क्रिस्ता. वांजेलांचें आयतें घडीत सबार पोटी आमी आयकलां आनी सबार पोटी ताचो अर्थ समजोवचे प्रयत्न आमी केला. आज त्याच पास्कांच्या 3ऱ्या आयतारा दीस आमकां परत हेच घडीत नव्या तस्तमेंतांतले जेजूच्या विशांत आमकां सांगता. परिस्थिती दादाळाची कशी आसली पळोवया. जेजून ताका सांगलें, म्हाका जिवेशी मारतले आनी 3ऱ्या दिसा हांव पुनर उठतलो म्हूण जेजून तांकां पयलेंच सांगलें. आनी थोडे जाण भोवशा ते पातयेल्ले, थोडे जाण पातयेवंक तांणी फाटीं केल्ले. आनी हे 2 जाण शीस जेजू आनी की जिवंत जावना. तो मरण आजीक 3रो दीस, 3ऱ्या दिसा ताणें उठता म्हणलें
आनी की तो उठोवंक ना ह्या उठिल्लो आमकां पळोवंकी कोणाकी पळोवंक मेळोवंक ना आनी त्या खातीर आमी आमच्या गांवाक फाटीं वेता एम्माउसाक ते वेताले आनी हो क्लेओपस नांवाचो तांचे मदलो एकलो आनी ताची स्त्री जेजूचो पाटलाव करनासली आनी खुर्सामळांत ती आसली म्हणलें आमी वांजेलांत आयकता आनी तो क्लेओफास तो दोगां भितरलो एकलो आनी एम्माउसाचे वाटेर ते चलोवन आसले जेजू मरोन आज तिसरो दीस ताणें तिसऱ्या दिसा उठता म्हणलें आनी की कोणाकी तो मेळोवंक ना थोड्या स्त्रियांनी आमकां बेश्टायले त्यो स्त्रियो फोंडा लागीं गेल्ल्यो मोरी मगदलेन आनी तिच्यो सांगातींनी थंयसर गेल्ल्यो जेजूची कूड तेलावचे खातीर गेल्ल्यो कित्याक साबताच्या दिसा ताचें मोर्न या ताच्या आदल्या दिसा ताचें मोर्न जाल्लें साबताच्या दिसा तें करूंक तांकां आडवारल्लें त्या खातीर ताच्या उपरांतल्या दिसा आयताराच्या सकाळीं त्यो स्त्रियो थंयसर तेल आनी बाम घेवन गेल्ल्यो जेजूक तेलावचे खातीर आनी थंयसर वेता आसतना जेजू त्या फोंडांत ना वाटेरच त्यो चिंता करताल्यो आमकां शिळा कोण लोळोवन दीत म्हणून पूण तांकां शिळा लोळोवची गरज नासली कित्याक येदोळूच शिळा फोंडांतावन लोळ गेल्ली आनी ती वचोन पळयतात फोंडाच्या बगलाक रावन पळयत आसतना तांकां भितर कोणीय दिसना आनी जेजूचें वस्तूर सणाचें वस्तूर थोडें ताच्या पांयां कडेन घडी कोण दवरलें थोडें माथ्या कडेन घडी करून दवरलें आसलें तें तांणी पळयलें तें पळयल्या उपरांत ती फाटीं आयली आनी जेजू तांकां मेळोवंक ना पूण मोरी मगदलेनाक तो दिश्टीक पडलो तिणें येवन आपोस्तलांक 11 जाण आपोस्तल थंयसर जमा जाल्ले तांकां तांणी सांगलें जेजू जिवंत जाला ताच्या फोंडांत कोणी ना थंयसर ताचें वस्तूर सणाचें थंयसर गुट लावन दवरलें आमी पळयलें आनी आमकां जेजू पळोवंक मेळ्ळो म्हूण मोरी मगदलेनान भोवशा तांकां सांगलें जाल्यार ते फात येवंक नात पूण तांचे पैकी पेद्रू आनी जुआंव फोंडा लागीं परत धांवले ह्या स्त्रियांनी सांगलें सत घी पळया म्हण धांवले आनी धांवल्ले ते दळा तांकां थंयसर तांणी कितें सांगलें तितलें मात्र थंयसर तांकां मेळिल्लें आनी तें जावन आसलें ताच्या फोंडा कडेन एक थोडे वस्तूर ताच्या तकले कडेन थोडें ताच्या पांयां कडेन तें दोडी करून दवरलें तांकां मेळिल्लें आनी ते पेद्रू पयलें भितर वेता ताच्या उपरांत जुआवी भितर येता आनी ते पळयतात आनी ते फात येतात भोवशा जेजू जिवंत जाला जाल्यार अर्दें कुरें भोंवन तांचें देखून ते फाटीं येतात आनी शिसांक सांगतात आमकां जेजू मेळोवंक ना पूण तो थंयसर ना तो उठला जाय म्हणून मोरी मगदलेनान तांकां सांगलें तो तुमच्या की फुडें गालिलेयाक वेता आनी गालिलेयांत तुमकां तो मेळटलो म्हूण तिणें सांगलें पूण हांकां खंयचेंय मेळोवंक ना आनी ते त्या राती थंयसर आसले आनी हे दोग जाण शिस तांचे तान विंगड जावन तांच्या गांवाक एम्माउसाक ते फाटीं वेताले आनी ही जावन आसलें घडीत त्या दिसा घडलें आनी ते फाटीं वचूंक वाटेर चलता आसतना ते दोग जाण चलोवन वेताले चलोवन तांचें कितें जाल्लें थंयसर घडिता त्या विशयांत तर्क वितर्क करनच आसले आनी बेजारायेंत ते आसले कित्याक बेजाराय जेजू जिवंत जाला म्हूण तांणी आयकल्लें पूण कोणाकी मेळोवंक ना म्हणलें तांणी समजून घेतलें थोड्या स्त्रियांनी येवन तांकां बेश्टायल्लें तेंय तांकां कळीत आसलें पूण जेजू मेळोवंक ना म्हणल्या खंतीन ते चलोवन आसले आनी त्या वेळार एक परकी तांचे सांगाता चलोवंक लागता आनी ते कितें उलयतात ताचे कान दिवन आयकता आनी तोच परकी मनीस तांचे कडेन विचारता तें कितें तुमी उलयतात आनी ते दळात ताका सांगतात तूं एकलोच परकी मनीस वे हांगासर ह्या दिसांनी हांगा जेरुसलेमाक आयिल्लो आनी त्या जेजू नजरेच्या विशयांतल्यो तुवें आयकूंकूच ना आयंगिकांचे संगती म्हूण आनी जेजू कांयच गुत्तो नासले बरी तांचे कडेन
त्याच बायबलांत कितें बरोवन आसा पवित्र पुस्तकी कितें बरोवन आसा मोइजे प्रवादितान सुरू कर्ण उपरांतल्या प्रवादिनी कितें सांगलें इजाइयान कितें सांगलें जेरेमियान कितें सांगलें एजेकियेलान कितें सांगलें दानियेलान कितें सांगलें तें सक्कड विवरसून सांगा लागलो जेजू तांकां जाल्यार तांच्या दड्डे मोतीक तें एक्की समजोंक ना आनी त्या खातीर ते चलोवन तूं येताले परत चलोवंक लागले आनी तितलें जाताना सांज आयली सांजेर आनी थोड्याच वेळान दीस बुडता आनी काळोख जालो आनी ते तांच्या घरा लागीं पावता आसतना जेजू मुखार वेता म्हणले बरी चलोवंक लागलो त्या दाळा तांणी म्हळें सांज जाली काळोख जाता आनी थोड्याच वेळान काळोख पडटलो तूं एकलोच वचनाका आमचे सांगाता ये जेजूक एक इन्विटेशन तांणी दिलें आव्हान तांणी केलें जेजूक तांच्या घरांत येवं आनी थंय घरांत आयिल्ले त्या दाळा तांकां कितें म्हणून कळोवंक ना भोवशा जेजूक भूक लागल्या आमकांय भूक लागल्या देखून आमी उंडो आसल्यार पळया उंडो घेतलो तांणी आनी जेजू सांगता जेवणाक ते बसले आनी जेजून तो उंडो खाण गेलो मोडलो आनी तांकां दिलो आनी त्या दाळा तांचे दोळे उक्ते जाले आनी त्या घडये जेजून पैंस जालो आनी ते कितें करचें म्हणून कळोवंक ना जेजूच म्हणून तांकां कळ्ळें आनी फुडले राती ते फाटीं गेले येदो मुसर बियान ते आसले आनी बियान जेजू की वचनाका म्हूण तांणी सांगलें काळोखांत वचनाका म्हणून पूण आतां काळोखाची आनी उजवाडाची तांकां फिकीरच ना आनी ते धांवूंक लागले भोवशा जेरुजलेमाक फाटीं धांवूंक लागले कित्याक तांकां जेजू मेळ्ळा म्हणले बरी खबर तांणी आतां उरल्या आपोस्तलां कडेन वांटून घेवंक आसली आनी त्या खातीर फाटीं ते परत जेरुजलेमाक गेले आज ह्या गणितांत थोड्यो संगती आमी आमच्यो कर्ण काण घेवया एक जेजूक ते आयकले जाल्यार तांणी समजोन काण घेवंक ना आमचे ब्रीत जेजू विशांत मस्त संगती आमी आयकल्यात मस्त समजोंक काण घेवंक नात ह्या काणान आयकून ह्या कानांत आमी सोडल्यात त्या खातीर सादारण आमचे बरीच तांणी केल्लें आनी प्रवाद्यांचें उतर जेजून विवरसून सांगतना जाल्यार तांणी तितल्यान तें केल्लें आनी उपरांत जेजू तांच्या सांगाता चलोवंक लागलो निराशेचें तांचें जिवन जावन आसलें आमी पळयता जेजू तांकां मेळटाच थोडो वेळ ते थंयच उबे रावले आनी उबे रावन जेजू कडेन विचारलें तूं एकलोच फारकी की कितें इतल्यो गणितां पुरा जाल्यांत जेरुजलेमांत गेल्या त्या दिसांनी आनी तुका कांय गुत्त ना की कितें आनी ते थंयच रावोन आसले रावोन ते जेजू कडेन विचारतात आनी उपरांत चलोवंक लागतात आनी चलोवंक लागतना जेजू तांचे सांगाता येता निराशेचें तांचें जीवन निराशेचें तांचें पैण आनी निराशेनंत ते मुखार बेताले आनी ह्या वेळार तांचें काळीज कितें इल आसतालें भितरले भितर कित्याक जेजूची उतरां तांकां थोपतालीं तांच्या काळजाक हें म्हणटा आसतना म्हाका एक काणी वाचली उडास जाता एकलो मस्त शांतीपणाचो मनीस जेजू कडेन मस्त संपर्क ताका जेजू कडेन मस्त संपर्क भाग्यवंतपणान जियेल्लो तो एक दीस दर्या वेळेर वचून बसून आसलो बसून आसतना ताका ताच्याच जिणे विशयांत एक सोपनशें दिसलें आनी तें सोपनशें पळयता तो वाटेर दोन जोडी पांयांची कितें म्हणटात थंय पांय रोंबुल्ले ताका दिसून येता आनी थोड्या वेळान पळयता एकच जोडो थंयसर ताका पळोवंक मेळटा परत ताच्या उपरांत परत्यान दोन जोडी पांय तांची रेवेर ताचो गुर्त आसता आनी तो ताका चिंता तो वय आळे ह्या दिसांनी हांव केदाळा संतोशान आसलो ते दाळा म्हजे सांगता आनी एक जोड कोणगी म्हजे सांगता चलतालो आनी म्हाका मस्त कश्ट येता आसतना कोणीनातलें एकच जोड हांव एकलो मात्र चलतलो म्हूण तो चिंता आनी ताचे इल्ले मुखार वतना म्हाका परत संतोश जाल्लो आनी संतोशाच्या त्या दिसांनी परत म्हजे सांगता आनी एकलो चलोवंक लागलो भोवशा हो जेजूच जाय आनी त्या खातीर जेजूक तो सवाल विचारता
हांव केदाळा संतोशान आसलो ते दाळा म्हजे सांगता चलतालो हितून दोन मेटां म्हाका दिसतात आनी उपरांत म्हाका केदाळा संतोश नातलो म्हज्या काळजांत बेजाराई आसली भिरांत आसली ते दाळा तूं म्हजे सांगता नाय हांव एकलोंच चलोवंक लागलो परत म्हाका संतोश येता आसतना म्हजे सांगता तूं चलोवंक लागलो कित्याक अशें केलें तुवें म्हणून जेजू कडेन तो सवाल करता त्या वेळार जेजू ताका सांगता ती मेटां जागृतायेन पळय कशीं आसात ती दोन जोडी आसली कडेन मेटां चड गुंडायक वचोंक नात ती वयले भारत आसात खंयसर एकच जोड मेटां आसात थंयसर पळय तूं ती चड गुंडायक गेल्यात हांव तुजें सांगता चलतालो तुज्या संतोशाच्या काळार तुज्या दुखाच्या काळार हांव तुका वोवन व्हरतालो म्हज्या खांदार तूं आसलोय त्या खातीर म्हजी मेटां ती गूण दिसतात परत तुका संतोश येता आसतना तुजें सांगता परत हांव चलोवंक लागलो पूण दूख भोगतना तुवें बेजाराय भोगतना तुका सोडून वचोंक ना हांव बगार तुका म्हज्या खांदार घेवन हांव चलोवंक लागलो आनी हो जावन आसा जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिणेंत त्या एम्माउसाच्या वाटेर त्या दोगां डिसिपलांक क्लेओपाक आनी ताच्या सांगात्याक मेळिल्लो तोच जेजू तांचे सांगता त्या निराशेच्या पयणार एक तो जाल्लो आनी निराशा तांकां भोगता आसतना तांचे सांगता इल्लें हुरूप दिवंक तो तांचे सांगता चलतालो आनी निमाणें तांचें घर आयलें इन्विटेशन ताका मेळ्ळें ये आमचें सांगता आमच्या घरांत तूं राव आनी तो घराक गेलो आनी थंयसर तांकां संतोश भोगलो आनी कित्याक जेजू तांकां थंयसर मेळिल्लो जर तर तांणी जेजूक इनवायट करूंक नासलें जाल्यार कितें जातें आसलें एक चिंतप आमी हाटावयेत कितें जातें आसलें जेजू वेता म्हणून थंयतान समकत आसलो खंय वेतो म्हणून आमकां कळीत ना पूण ह्या डिसिपलांक दोगांक खंडीत जेजू मेळ्ळो म्हणल्यार संतोश आसचो ना ते तांच्या घरा येते आसले जेवते आसले आनी नित्य आसले तांकां जेजू जिवंत जाला की ना गी म्हणलें तांकां कळीत नासतें आसलें पूण जेजूक तांणी भितर आपयलें आव्हान दिलें आनी जेजू तांचे सांगता भितर रिगलो जेजू सांगता भितर येवन तो उंडो वांच्यात तांकां वळख तांणी करून दिली आनी ते उटी धांवान धांवी फाटीं जेरुजलेमाक गेले कित्याक म्हळ्यार आमकां जेजू मेळ्ळा जेजू जिवंत जाल्लो जेजू म्हाका मेळ्ळा आमकां मेळ्ळा आमी ताचे सांगता जेवल्या आमच्या सांगता उलयल्या ही बरी खबर हो संतोश तांकां वांटून घेजय आसलो त्या 11 जाणां सांगता आनी त्या स्त्रियां सांगता आनी ते फाटीं गेले आनी तशेंच जाता आमच्या जिणेंत खंयच्या वेळार आमी निराशेन चलता त्या वेळार जेजू आमचे सांगता चलता आनी खंयच्या वेळार आमकां ती चलणी ह्या चलोवची आमचे चाल ती कश्टांची जाता त्या वेळार जेजू म्हाका खांद्यार घेवन उखलून चलता आनी हांव परत निराशेंत ह्या संतोशांत येता आसतना म्हाका जेजूचो सांगात जावंक आसतना म्हजे सांगता परत तो चलोवंक लागता हो जावन आसा खरो क्रिस्त जिवंत क्रिस्त आज मोगाच्या भावा आनी मोगाच्या भयणी आमच्या जिणेंत आमकां तो जेजू मेळ्ळा जिवंत जाल्लो जेजू आमकां मेळ्ळा आनी तो जेजू सदां न्हीत हांगासर आमकां आमचें जेवण जावन ह्या आल्तारींत आमकां मेळटा आनी सदां न्हीत त्या तबेर्नाकलांत म्हजे खातीर तो राखून रावता पूण आमी थोडीं जाणां हांगा गेल्ल्या खंय जेजूचें तें प्रतिरूप त्या उंड्यार आसलें तें पळोवंक तें अजाप पळोवंक आमी गेल्ल्या आनी थंयसर गेल्ले कडेन म्हाका 1-2 अजापां थंयसर दिसलीं एक अजाप जेजूचें तें पिंतूर त्या होस्तूचेर आसलें तें क्लियर आसा थंय कोणें पिंत्र आयिल्लें न्ही कोणेंय ताका कितेंय आपडल्लें ना तें क्लियर आसा जेजूचें पिंतूर दुसरें आमच्यो वस्तू हांगासर आमी कॉन्सेक्रार करता त्यो वस्तू जर तर मस्तू तेंप दवरल्यो जाल्यार प्रत्येक जावन पावसांत त्यो 1 हप्तो 2 हप्ते दवरल्यो जाल्यार त्यो क्रम्बल जातात या पिठो जातात पूण ती वस्तू 13 वर्सां जावन आसा
ती कितेंच पिठो जावंक ना, कितेंच अवघड ताका घडोवंक ना. आनी ते जेजूचे पिंतूर ते थंय आसले मनीस सांगतात दिसान दीस क्लियर जावन येता म्हणून. जेजून केल्लें व्हडलें अजाप तें. एक ताचे पिंतूर त्या होस्तूचेर येवचे बरी केल्लें. दुसरें ती होस्त आज म्हणसर 13 वर्सां हांव ती थंयसर आसा पाड जावंक ना. तीच होस्त रोमाक बेल्ली थंयसर परिक्षा करचे खातीर आनी ते अजाप वैगीन म्हण पळोवचे खातीर. आनी ती पाटी हाडली आनी त्याच गरजेंत आसा 13 वर्सां खंय गेल्यार ती होस्त पाड जावंक ना जाल्यार तें आनी एक व्हडलें अजाप. आनी तो जेजू म्हजे सांगाता चलता, तो जेजू म्हजें खाण जावन म्हजे सांगाता येता, तो जेजू म्हजे सांगाता ताची साल समकण म्हजे सांगाता आसा. तर आज हांवें विचारचें सवाल हें एक मात्र. जेजू मेला म्हजे खातीर, जेजू खुर्सार मेला म्हजे खातीर, जेजू जिवांत जाला म्हजे खातीर, जेजू म्हजे सांगाता चमकता म्हजे खातीरच. तर त्या जेजूक म्हज्या जिणेंत म्हज्या बगलेक हांवें पळयलां गी, ताचे कडेन हांव उलयलां गी, ताचे सांगाता हांव जेवलां गी, ताचें उतर हांवें आयकलां गी. तें सवाल म्हजें आनी त्या सवालाक जाप दिवची आमी हर एकल्याक उबी रावया. एक देवात हे आमचो भावार्थ उच्चारण आमी सांगया. एकाच देवाक म्हणता सर्वपददार बाप तो, सर्गानी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो, चड काळा पूर्वी बापातान जल्मला, देवातान देव, उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान उजल्लो खरो देव. तो देवातान जल्मला, ता खरो सुंक ना, बापाच्या सैमाचो ताचेर वस्तू केल्यात. आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडणे बसत, सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसत पोंस पिलाताकाल ताका खुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनः जिवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुताता निप जाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभु देवरे तो उलयलो, एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदातार स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या भक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान सामन मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. निराशेच्या आमच्या पयणार जेजू आमचो सांगाती जावन चमकता. त्या जेजूक वळखुचें जावन आसा आमचें काम. त्या जेजूक आयकुचें, त्या जेजू कडेन उलोवचें जावन आसा आमचें काम. आज आमची मागणी ताचे तें आमी उबारतना आमकां ह्या खातीर गरजेची कृपा ताचे कडची मागून घेवया. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या आदर्श जिविता मुखांत तांचे दबेन आसच्या लोकांचो भावार्थ बरोसो तीर करून भावार्थी लोकांक भगवंतपणाचे वाटेन समकोवंक आदार दिशें तांची काळजां मनां उदकी कर म्हणून मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. बाबा आमचें मागणें आयक. राजकीय मुखेल्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी निस्वार्थपणी लोकांच्या गरजांक स्पंदन करून लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावर करूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी तांच्या जिणेंत बरीं मौल्यां रुपीत कर. बरें शिकप जोडून तुज्या पुता थंय तांचो भावार्थ तीर करून बरें क्रिस्ती जिवीत जियोंक तांची मोत उजवडाय म्हणून मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. तुज्या शेतांत वावर करूंक उर्बेस तरणाटी आमकां मेळाशी कर. ह्या तुज्या शेतांत वावर करतना निराशेन आमी बरनासतना तुजें अजरपण आमच्या जिविताच्या पयल्या वेळार वळखून धैर्यान आमचे मिसाव करूंक तुजो आदार आमकां दी म्हणून मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी
तूं आमच्या संगता सदांच आसाय म्हणलें सत मानून घेवन तुजे वेळें आमी कितेंच करूंक शकना म्हणलें जाणा जावन भरवसाचें जिवीत जिवंक तुजें प्रेरण आमकां दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मगळ आमच्या सर्गींच्या बापा, आमची थोडी मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यांत. आमच्या जिवितांत आमच्या आत्मीक गरजेंक कितें गरज आसा तें सर्व आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबा सर्गीच्या देवुंडो देवा रक्तमासा क्रिस्ताच्या ते आमकां बोलू हुंड्या बायना संगी बापा जीवन आमचें दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. बापा बापा सर्गीच्या देवुंडो देवा रक्तमासा क्रिस्ताच्या ते आमकां बोलू. मोगाळ भाव भयणीनो, हे आमचें बलिदान सर्पदुदरा देवोवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या प्रेम बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या पयशे सुविस्फोर म्हणून घे. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताक तुवें कुर्सार मारूंक दिलोय आनी पूण ताच्या मरणाच्या घसान ताका सांडूंक नाय. आमचे खातीर ताका पुनः जिवंत केलोय आनी आतां ताची महिमेवंत कूड आनी रगत आमच्या हातांनी तूं घालताय. उपकारी मनान ही कूड आनी रगत तुका भेटोवंक आमकां फावो कर आनी तांचे गटायेन आमचे जिणेची घडितां भवर्ताचे नवे नदरेन पळोवंक आनी हर दिसाची आमची वाट नवे उमेदीन चलोवंक मैपासान आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फैद्याचो. पूण देखून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलेलो आनीक तो मरणा पूण ससनाक आसा जीव. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेया आनी हातलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवतेलें, हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोड परगटुया. सुमी जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुरी उडास करता आनी हो जिविताचो सोंड आनी सडबणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा स्मेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या वगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती बगेवन जुजे तिचो पोती बगेवंत धर्मदुतांनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणें नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोकासाय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवर्तचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तुजी येतान राजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. समेची शांती सदां काल तुमचे सभे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतली आमकां शांती दी. आमचे जोडक्यांनी त्या सगळ्यांनी जावं पूण तुज्या काकुतीन आमच्या आत्म्यांत भलायकेन. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. तुमचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू तुये मुझे काळजांत प्रकाश जिवितांतो काळोख निवडा दैवी सक्तेन वाग जेजू तुये मुझे काळजांत प्रकाश जीवितांतो काळोख निवडा दैवी सक्तेन वाग जेवंते सर्गीचे आत्मी घटाय दिवचे होते हे बाग मुझे काळजांत तुका सेवचे जेवंते सर्गीचे आत्मी घटाय दिवचे होते हे बाग मुझे काळजांत तुका सेवचे तरी जेजू धुलो जेजू उड्या रूपार काळजांत राव जेजू जेजू तुये मुझे काळजांत प्रकाश जीवितांतलो काळोख निवडा दैवी सक्तेन वाग प्रार्थुया. सर्व बुजवणेच्या बापा कंती बरीत आनी निराशी जाल्ल्या शिसांची मोत उजवाडावन वाटेर जेजून तांची काळजां नव्या बरवशान लासशी केली आनी ताचे बराबर जेवणाक बसून उंडो मोडतना आपणाची वळख दिवन तांकां उतरावर त्या संतोषान आनी शांतीन भरलें. असली शांती बरवसो आनी संतोषू भोव करून ह्या जेवणार ताणें आमकां भोगूंक दिल्यांत. आतां आमकांय आमच्या घराचे शेजाऱ्यांचे आनी दिसान दीस आमचे वाटेर मेळटल्यांचे शांती दिवपी आनी संतोष बरवसो वाडोवची सांगाती ताका कर. हे पर्यंत तांचे आनी आमचें जिवीत सर्गींच्या आनंदान प्रकाश बरी जावं दी हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पात्रो सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रो सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रो सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. सांजुता देवाक मागणे ह्या संवसारीन जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसल्या बगेवन जुता देवा ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवय मेळ. जेजू सोडोंदराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडणीची स्वार्था तुवें पयस आसल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षीच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीच कश्ट अडचण आनी संपूर्ण निराशेच्या परिस्थितींत आसल्याचो तूं खेरीत शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरज हाडन हांव तुज्या पुण्यक्षेत्राक पातयेन आयलां. आमच्यो गरजो आमची तेसाबां सांजुदा मरिफात देवाक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या फिरगेजेंत सबार पिडेस्तां आसात. थोडीं आस्पत्रेंत आसात, थोडीं घरांनी पिडेस्तां आसात. तांकां सांजुदा मरिफात देवान बरें करच्याक देवाक आमी उलो करया. तशेंच मध्य प्राच्यांतले जुजो
अखेर जावन शांती समाधान थंयसर राज करचे बरी आमी मागया. म्हज्या मोतीर काळो काडन म्हजो भावार्थ दंडाळांक पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपस्तलीक पदवेन पयस तवंडाय. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायेत हांव तुका उलो मारतां. आशा संटल्यांक भरोसो दिवचें खेरीत देणें तुका देवान दिलां. म्हज्या जिणेचे खांटे कुंटे म्हज्या काळजाची खोडसाण हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ मोयपासी नांवां तेकीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेले उपकार म्हाका जोडून दी. अशें आमच्या सुम्या जेजूचें महिमेवंत नांव तुजे मदतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. सुम्याचे नावी आमचो आदार सरेस्पर तुमचे सवय असो. प्रार्थुया दयाळ सुम्या भोरतांच्या बुजवंदरा तुजी मीत मेरनातलेली दयाळे आमी मागता. पिडे शिरेन खोश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानांत सांबाळून दीत. एकामेका सूख समजणी आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांत हांव बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टावरीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे सांगाता तूं राव. तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेत आयन राज खचाय सस्नाच्या सस्नाक. सरेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोवं. दुलोबायन तो तुमची आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरपर्यंत आमचे संगता आसा. तो तुमचे सोबे रावून तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट दवरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावून आनी तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे तें आसचें सर वायट बसपून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवीदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदां रावो. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरदकार. सर्गाचे राणी उल्हास पाव. हालेलुया हालेलुया. सर्गाचे राणी उल्हास पाव. हालेलुया. कित्या जाका तूं भोवंक फावो जाले. हालेलुया. कित्या जाका तूं भोवंक फावो जाली. हालेलुया. सर्गाचे राणी उल्हास पाव. हालेलुया हालेलुया. सर्गाचे राणी उल्हास पाव. हालेलुया. मोगाळ पुता सोबे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां. बेगीन सांगता देवा बेगीन कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.